gaggayat. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. Tumche sove aso. म्हज्या भयणीनो आनी भावांनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं म्हणटोच देवान आमकां आपल्या सारकीं केल्लीं आसात. पूण ताणें आमकां सगळ्या जाणांक स्वतंत्रपण दिल्लें आसा. आमी ऑटोमॅटीक तशीं ना. ताणें आमकां असली संदी दिल्ली आसा की आमच्यो वस्तुकी आमच्यान ताका सहकार करूंक जाता आनी ताचे बरोबर आमच्यान एकठांय वावरूंक जाता. हे भाशेन आमी जाणो घरानूय आमी सहकार केलो की ना मागीर आमकां बरें दिसता. पूण जेन्ना आमी सहकार करना आनी दुसरेच भाशेन करता तेन्ना कितें जाता, आमची प्रगती जायना, आमचो समन्वय आसना, इंटिग्रेशन आसना आनी ताका लागून विस्कट्टा सगळें. तर हे भाशेन आमचोय संबंद देवा बरोबर विस्कट्टा पातकाक लागून. तर ही सगळीं पातकां आमची मनांत दवरया. कित्याक लागून आमी तशें करता? ताका तर आमी सहकार केल्लो जाल्यार काय बरें जातलें आसलें. म्हणून हें सगळें देव आमकां बक्षितलो. आमी जाणो जाल्यार कितें आमी करता पळय तें आनी केन्ना करता पळय तें आमकां तो मनांत हाडून उजवाडायतलो. पूण आतां तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात. आयज आमी आमच्या भावा हांगसर एक साकिस्तांव आसतालो फिलिंग्टन कार्दोज म्हणून. ताका 1 म्हयनो भरलो आतां तो मेल्या उपरांत. ताचे पासत आमी हें मीस पेटयता. हांगसर तो खूब वर्सां आसलेलो, उग्यापणान सगळो वावर करतालो. आतां ताका एकलोच भुरगो आसा आनी बायल आसा. तांचे पासत आमी मागया. आनी आतां देवा कडेन आनी एकामेका कडेन आमचें बोगसणें मागून हे मागणें आतां आमी म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर्प उदेदात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आयज आमी खुर्साचो भाग्यवंत जुवांव याज्ञीक आनी धर्म शास्त्री कार्मेलीत ताचें फेस्त संभ्रमता. तर ताचे विनोतीन आमकां सगळें बरेंपण मेळ्ळें म्हणून हे मागणें आतां आमी देवाक उबारुया. बापा, तुवें भाग्यवंत जुवांवाक तुज्या याज्ञिकाक जेजूच्या मोगान पिसो केलोय. त्या मोगान तो खुर्साक वेंग मारूंक आनी आपणाकूच संपूर्णयेन त्याग करूंक पावलो. खुर्सार मारलोल्या जेजूचो सदां विस्वाशीपणी पाटलाव करून तुजे मोहिमेंत तुका सासणीक मुखामुखी पळोवचें भाग आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. लोखंडीच्या पुस्तकावेलें वाचप. आपले दोळे उबारून बालामान इस्रायल पोरजेक देखली
तिणें कुलां पोरमोणे मोद्यानार तोंबू ताणलोले. देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी ताणें आपली कविता उचाल्ली. ताणें म्हळें, ब्योराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्याचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जाबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. जाकोबा, कितलें सोबीत तुजें तोंबू. इस्रायेला, कितलीं सोबीत तुजीं घरां. पयस विस्तारल्या फालक्यां सारकीं तीं, न्हंयचे देगेर फुटलोल्या बागां सारकीं, सर्वेस्परान रोयलोल्या रोक्त बोलां सारकीं, उदका लागसोल्ल्या देवदार रुखां सारकीं. तांच्या कुलांतलो एक वीर उत्पन्न जाता. हिशोब नासलोल्या पोरजांचेर तो राज चलयता. तांचो राजा आगागा परोस व्हरतो. ताची राजवटकी चडत चडत वयतली. आनीक एक बाकीत ताणें उचाल्लें. ताणें म्हळें, ब्योराच्या पुता बालामाचें बाकीत, पयस पळयतल्या मनशाचें बाकीत, देवाचें उतर आयकतल्यांचें, बोव व्हरत्या देवाची जानवाय घेतोल्यांचें बाकीत. सर्वेस्पोर दाखयता तें तो पळयता. तो देवा कडलो जाबाब घेता आनी ताचे दोळे उगडटात. हांव ताका पळयता पूण आतां न्हय. तो म्हाका दिश्टी पडटा पूण लागीं न्हय. जाकोबांतलें एक नोकेत फुडारीपण चलयता. इस्रायेलांतली राजकाटी उपजोता. देवाचें उतोरें. तुमचो जाबाब जावं दी. तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. सगळीं म्हणुया. तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मारोग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. जाबाब. तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या कालांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जाबाब. तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाद चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जाबाब. तुजें मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सरवण कर. सर्वेस्परा जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू देव मंदिरांत वचून शिकयता आसतना मुखेल याज्ञिकांनी आनी लोकांच्या वडिलांनी
लागीं सरून ताका विचारलें, खंयचे सत्तेन हें तूं कोत्ताय आनी कोणेन ही सत्या तुका दिल्या. जेजून परतीपाळ केलो, हांवूय तुमचे कडेन एकूच विचारतां, तुमी तें म्हाका सांगशात जाल्यार खंयचे सत्तेन हांव हें कोत्तां तें हांवूय तुमकां सांगीन. जुवांवाचें स्नान खंय थावन आयलें, स्वर्गांत थावन ओ मनशां थावन? आनी ते आपणाचेच भितर अशें तोरकूंक लागले. आमी स्वर्गांत थावन म्हणल्यार तो आमकां म्हणटलो, तशें जाल्यार कित्याक तुमी ताचें सोत मानलें ना? पूण आमी मनशां थावन म्हणल्यार तो आमी लोकांक भियोंक जाय, कित्याक सगळीं जुवांवांक प्रवादी म्हूण मानतात. देखून जेजूक परतीपाळून ताणें म्हणलें, आमी नकळो. आनी ताणें ताका सांगलें, खंयचे सत्तेन हांव हें कोत्तां तें हांवूय तुमकां सांगिना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आयज हो जबाब घेतलेलो आसा तो अंतर्गिताक, तो आमी आमच्या मनांत दवरया. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तुजे मारोग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय, केन्ना करूंक जाय, आमकां दुबाव आसता. तो दुबाव आसलो की ना तेन्ना आमी हिंचोर वळटां. आमच्याच पाटल्या अणभवाक वो दुसऱ्यांनी कितें केलां तांच्या अणभवाचेर, वो त्या वेळार आमी म्हणटा, सायबा आतां तूं म्हजे सोबत कितें करूंक सोदताय? असले प्रश्न आमी कोत्ता. वो करिना जाल्यार हें मनांत हाडया. आनी ते भाशेन आमी केल्लें तर जाल्यार रोखडोच तो आमची मनांतली चिंतना आसा ती ते वाटेन आपले दाखयतलो आमकां. कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय पळय तें कोत्ता तो. आनी असलो लागशिल्लो अणभव ताचे कडेन आमी सदां घेवंक जाय. कित्याक सगळोकूच आमी कितें करूंक जाय तें आमकां समजना. सट करून कोत्ता आमी सोय प्रमाणे, पूण ही सोयी देवाचे येवजणे प्रमाणे आसा की आपलेपणाक लागून आसा? ही ताचे जाणवायेन कोत्ता की आमचेच बुद्दीन कोत्ता? हो प्रश्न आमचे सगळें आसा. आयज आमी खुर्साचो जुवांव हाचें फेस्त कोत्ता न्हू, तो व्हडल्यांतलो व्हडलो मिस्टीक म्हणजे जेजूक एकवटोन जिवपी. हेंच आमकां सगळ्यांक जाय. जेजू आमच्या काळजांत जियेता तर कशे भाशेन आमी ताका एकवटोन रावता. हांव तुमकां सदांच सांगतां, सुस्काराचेर आमी ताका एकवटोन रावया. हो एक सोंपो मार्ग. सुस्काराक हाजीर जालीं की ना पळयात सगळें शांत जावंक लागता. आनी ही सोय करून घेतली की ना, चड करून रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट, कित्याक ही प्रॅक्टीस मागीर तो आमचे सगळें करून घेता. काल आमी तेंच आयकलां, जेन्ना तो आमकां आपयता तो आपली येवजण आमचें सगळें पूर्ण कोत्ता. ताणें सांगलां आमकां. म्हणून तो आमचें सगळें कोत्तलो, पूण आमी ताका सहकार करूंक जाय. आमी ताका उक्ती रावंक जाय. तो मागीर बाकीचें सांगतलो, सुचयतलो आनी आमी ताका सहकार केलो की ना तें घडोवन येतलें आनी आमी धादोशी जातलीं. अशें आमी जाणो. म्हणटच हो जुवांव सारको जेजूक एकवटोन आपलें जिवीत सारतालो. म्हणटच कितें जालें, जेजून आमकां सदांच सांगलां आपल्या जिविताची खबर. तो म्हणटालो, तुमी हें सगळें पळयतात न्हय, ही विस्मितां घडटात ती म्हज्या उतरांनी, म्हज्या कोन्यांनी, पूण म्हाका हे याज्ञीक, फारिजेव, मोटवाश ते तांचे व्हडले आसात ते म्हाका मारून उडयतले. तांचे सगळें म्हाका खूब सोंसचें भोगचें पडटलें. आनी ते म्हणटाले, तूं इस्रायलाचो राजा, अशें कशें तुका तुजें सगळें घडोवंक शकता? राजा म्हणटच तांकां सगळ्यांनी तांचो भस्म करूंक जाय, तुवें तांकां काडून उडोवंक जाय.
पूण जेजू आमकां दाखयता देवान ही कसली येवजण आमचे पासत सोडवणेची मोगाची स्थापून दवरिल्ली आसा. जेजू उद्देशी आमकां कळटा. तो म्हणटा म्हाका सगळें सोंसचें भोगचें पडटलें. वय तूं मोगाळ न्हय, हें कित्याक तुका लागून तुका तुजें सोंसचें घडटा? कित्याक मोगाचो मार्ग असोच आसा. पळयात आमचो अणभव. आमी सगळीं जाणां मोग कोत्ता तेन्ना आमकां खूब भोगचें पडटा. हें आमी म्हणटा आमी कितलें कोत्ता बरें कोत्ता कित्याक म्हणून आमकां वायट जाता. तेन्ना हें जाणो जावया की आमी जेजूचे खरे पाटलावदार. ताका तशें घडलें तर तो कितें म्हणटा तुमकांय तशेंच घडटलें. हे तुमचे खुरीस पळय आसा ते उबारून म्हजे बरोबर यात, म्हज्या फाटल्यान यात. आमी ताचे सगळे हे भाशेन एक जाता. एकपण म्हणजे फकत भितरल्या भितर आमकां बरें दिसता तसलेंच न्हय, पूण हें वदरूश हें वायट आमचेर आयलें की ना तेन्ना आमचे मदें एक आनंद आसूंक जाय. कित्याक हातूंतल्यान आतां आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जाता. जशे भशेन तो म्हणूंक लागलो म्हाका हें सोंसून बघून मरचें पडटलें आनी मागीर हांव पुनर्जीवन जातलो, तेच भशेन आमकांय हे थोडे धाकटे धाकटे खोरीस तो दिता आनी मागीर ते उबारले की ना ताचे बरोबर गेलें की ना मागीर आमची खरी वाड जाता. आमी देवा सारकीं अदीक जाता. आमकां सोंसणीकाय अदीक येता आनी आमची मॅच्युरिटी अदीक जाता. म्हणून हो जुवांव ताचो पांय व्हडल्या दर्ज्याचो आसलेलो पूण तो मोगान पडलो एके बारीक बायले बरोबर. म्हणून हाका लागून ताच्या पांयन मायन ताका नाकारलो. तो वावर कोत्तालो पूण ताचे लागीं जायना जालें आनी मागीर तो मेलो. हो भुरगो ल्हानूच आसतना म्हणजे तो पोटांतूच आसतना ताजो पांय मेलो. म्हणटून इतली गरीबाय आसलेली तांचे लागीं वडोन आसलेलें स्पान्याचो तो. मागीर तो कामाक लागलो. कामाक लागले उपरांत रातचो आमच्या जेजुईट पाद्री आसलेले थंयसर ते आयलेले तांचे बरोबर तो शिकोंक लागलो. मागीर शिकतना ताचे बरोबर ती कला आसलेली कविताची जेजुईटांनी पळयलें पूण तो जेजुईटांक जॉयन जावंक ना, तो कार्मेलीतांक जॉयन जालो. आनी जॉयन जाल्या उपरांत तांचे प्रवेश घेतल्या उपरांत ताका म्हणलें तूं रोखडेंच ऑर्डिनेशन जालें आनी तो वावरूंक लागलो. पूण कशे भाशेन ताणें अशें पत्करलें कार्मेलितां बरोबर डिस्कॅल्स कार्मेलाइट्स आनी सादे कार्मेलाइट्स आसात ते कडक शिस्त ताणें पत्करली. पळय आपणाचे वस्तुंगी कडक शिस्त ताका सगळें बरें जातलें आहलें पूण आपणाचे वस्तुंगी जेजू सारको अदीक जावंक जाय म्हणून ताणें ती कडक शिस्त पत्करली आनी तें खूब वाडोंक लागलें. तितल्या म्हणसर ताचे परस 30 वर्सां तरी व्हडली आसलेली ती तेरेजा आविलाची तिणेन हो नवो मार्ग कार्मेलितां बरोबर स्टार्ट केल्लो आनी तिणेन ताका पळयना फुडें ती म्हणूंक लागली हाचे मदें खरेंच जेजू पवित्र आत्मा आसा हो माखलोलो. ताका तिणेन पत्करलो आनी शेवटी तो इतलो ल्हान आसुनूय आपलो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर म्हणून ती मानूंक लागली. कित्याक देवाची जाणवाय ताचे मदें आसलेली. आनी हाका लागून हें हांवें म्हणलां पळय तें तुजें मारूक आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी तुजी जाणवाय आमचें सगळें वाडटली. म्हणटच ते भाशेन केल्या उपरांत ताणें खूब बरयलें पूण ताका तांच्याच पाद्रींनी नाकारलो आनी बंदखणींत घालो. 9 म्हयने तो बंदखणींत आसलेलो. ती बंदखण हांव स्पान्याक पळोवन आयलोलो आसा आनी कशे भाशेन ती एक मिलाग वयतान तो सकयल आयलो देवाचेंच येवजण आसलेली आनी तो रातचो मागीर धांवंक लागलो. डार्क नायट ऑफ द सोल म्हणजे सगळो काळोखूच भितर. खूब फाटीं हांवूय जेन्ना लोकांचें आयकता ती म्हाका सांगतात सगळें आसा पूण भितरल्यान काळोख आसा. मादर तेरेसा पर्यंत तेच भाशेन ती जियेताली. तिका कांय समजनासलेलें भितरल्यान कितें जाता पळय तें पूण त्या वखदार ती बावार्थान चलताली आनी बावार्थान चलतना एके वतीन डेसोलेशन आसा पूण दुसरे वतीन ताका शांती आसा. हांव एक फाटीं असलेच एके अस्तोरेक म्हणजे मोटवाशी अस्तोरी तिणें म्हाका सांगलें फादर तूं म्हजो स्पिरिच्युअल डिरेक्टर जाव. हांवें जालो आनी तिच्या जिवितांत तशेंच हांव पळयतालो. तिका कांय दिसनासलेलें पूण ती शांत आसताली, सगळो मागण्यान आसताली.
आनी आमचेय मदें खूब पाटी तशें जाता. पूण कितें जाता तें ताका लागून तुमी जेन्ना कुमसाराक येतात तेन्ना आमच्यान तुमकां तें थोडें सांगूंक जाता. तुमी भियेनाकात, तुमी सारके रस्त्यार आसात, पूण हें आमी जेजूचें जिवीत पत्करतल्यान ताका एकवटून रावलीं की ना असलें आमकां सोंसचें भोगचें पडटा आनी तातूंतल्यान आमी ओदीक जेजू सारकें जाता. म्हणून मरतना पर्यंत जिवांक खुर्साच्या खूब त्रास जाले, पूण हे भाशेन तो मरोन जेजू सोबे एकवटून तो स्वर्गार गेलोलो आसा आनी तो व्हडल्यांतलो व्हडलो मिस्टीक म्हणून ताका पत्करता. तेजें बरोवप इतलें बरें आहा की ताका खूब वेळ लागता समजोवपाक, पूण समजलें म्हणटूच भितरल्यान आमी कशे भाशेन जेजूक एकवटोन जिवंक जाय तें थंयसर ताणें सांगलेलें आसा. भयणीनो आनी भावनो, आमी आमच्या मार्गार जेजूच्या जेन्ना चलतना ताका एकवटून रावया. आमी सादो मार्ग पत्करया, सुस्काराक आमी हाजीर जावया आनी बाकीचें सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. पूण रातचें तर 5 मिनट करीत आनी सकाळचीं तर 5 मिनट ताका एकवटोन सुस्कारचेर रावत जाल्यार रातभर ही आमकां प्रॅक्टीस तो करून घेतलो आनी आमचें जिवीत दिसभर मागीर जेजू सगळें सारूंक आमकां सोंपेपणी जातलें. कितें करूंक जाय, कितें म्हणूंक जाय त्या वेळार आमी ताका सांगतले आनी तो रोखडोच आमकां ताचे मार्गार चलोवंक लागतलो. कित्याक जेजू जावन आसा आमची वाट. हे भाशेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ताच्या स्वतान आमी जिवंक लागतले. स्वत आमचे मदें आयलें म्हणटूच आमी स्वतंत्र जाता. भयणीनो भावनो, ह्या वेळार आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजून बरोवन येता. सुस्कार आमचें सगळें बसता. सुस्कार म्हणजे तो आमकां दिसना न्हय, आत्म्याच्या पावंड्यार आमी जिवंक लागता. तो आमचे कुडींत बसता. हे परी जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान बसता आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचें सगळें मागीर आमी दोत्ता आसा. तें सुस्कारांतल्यानूच आमी भायर काडया, ताचेर दवरया. ताका आमी चिटकोन रावचें न्हय. हिंचेच वस्तूक फकत तें सगळें आमी जेजूच्या ताब्यांत केलें की ना, जेजू सगळ्याक आसा ताचो अणभव आमकां घडटलो आनी ताच्या एकवटान आमी जिवंक लागतले. आनी हातून आमकां दादोसकाय, संतोश, शांती, आनंद, उर्बा, घोटाय हें सगळें आमकां अणभवूंक मेळटलें. तर ह्या वेळार आमची सगळीं चिंतना भावना जेजूच्या ताब्यांत करया आनी सगळ्या संवसारा पासून मागया. हें कोरोना व्हायरस जालेलें आसा तें आमकां समजना कितें जाता पळय तें, पूण देव जाणा. तर ताचेर आमी पातयेवन हें मागणी आतां आमी म्हणया. सरपुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C43, page 46, Verice Rundia Sove. Jesus
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या आमच्या नखे पवित्र वेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घ्या. कोणवाळे बापा, बागेवन जुवांव चौगडास करून खुर्सार जेजून भेटयलेल्या बलिदाना समारंभांत आमी आतां भक्तीन वांटो घेता. तो जेजूक एकवटोन तुजे खुशे परमणे खुशालकायेन आमचें जिवीत दिसपोटी तुका मोगान भेटोवंक ह्या बलिदानांतली आमकां गोठाय मेळूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदान शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारोवण्याचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवेन बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुरकेच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान शासनीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडूणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याचनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दूर मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. आनी ह्या वेळार फिलिंटन ह्या आमच्या भावाची आमी आठवण करता. जेजू सवें बावतिजमा वरवीं तो ताका एकवटोन जियेलो आनी ताचे पुनर्जीवणपणान ताका भाग मेळ्ळो. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मारे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोपदिदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूक एकवटोन आमी आसाव. तर आतां हें मागणें म्हणटाना आमी आमचे वस्तुंकी न्हय
ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजूक एकवटोन ही सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून जे तुमी तुमच्या जिवितान आयज अणभवतात. थोडीं जाणां बर्थडे सेलिब्रेट करतात, बाकीचे आनीक एनिवर्सरी आसात, आनी जे कोण मेलेले आसात, हांकां सगळ्यांक आमच्या काळजांत दवरया आनी तांचे पासून मागून म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हणलें, आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काठेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयाच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, थंय म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुमी तुमच्या जाग्याचेरूच उबी रावात, आमी तुका येवन कोमयां दितल्या. Page 56, D17, Jesu Moja Deva, Jesu Moja Deva. Jesu Moja Deva, Aune tak ją czatuka. Jesu Moja Deva,
जेजू आमच्या काळजांत आसा म्हणटो दोळे धांपया, ताका हाजीर जावया. ओतम्याच्या पावंड्यार जेजूक आमी एकवटून रावया. आनी थंयसर आमी ताका एकवटून रावली म्हणटच तो आमची सगळी कूड, मन, भावना आनी आमचो आत्मो ताच्या ताब्यांत करतलो, पूण बेश्टोच न्हय, मोगान. होच मोग आमी सगळ्या सवें अणभवूंक आवडटा आनी तो आमकां मेळना जालो म्हणटच आमी निराश जाता. पूण ते भाशेन न्हय, जेजूक एकवटून आमी हो मोग दुसऱ्यांक दिवया आनी हातून हें आमचें आपोवणें, हातून आमकां दादोसकाय घडटली. गे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमचे बापा, बागेवन जुवांच्या जिवितांत विचित्र उजवाडान खुर्साचो गूट तुवें आमकां ओळखूंक दिलोय. ताचो उगडास करून खुर्साच्या बलिदानाच्या ह्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. त्या वरवीं आमचो खुरीस उखलून घेवन जेजूचो पाटलाव सोडिना जावंक आमकां गोठाय दी आनी खुर्सार जेजून जोडलेले सोर मनशांचे सोडवणीची ओळख आमचे भेटवणेच्या भोंवतणच्या मनशांक दिवंक आमकां उमेदीन भर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें सुगूत बसात. पयली सुवातेर सगळ्यांक हांव दिनवासता, कित्याक हांगसर वावुरतात तितल्यांकूय गायन करतात, वाचप करतात आनी हांगसर आमचे वॉलंटियर्स कितलोचो आमकां सहकार करतात. तुमकां कोणाक तर वॉलंटियर जावंक जाय हे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करपाक हांगसर एक बरो चान्स आसा, कित्याक आमी खूब हजारांनी लोकांची सेवा करता. तोकूच घेता हांव खरी, पूण आमकां खूब आनंदूय मेळटलो. सायबाची कूड आतां आमच्यान अदीक पळोवंक जाता, कित्याक ह्या दिसांनी आमी ताची कॅस्केट पळय आसा ती दुरुस्त करता. ताका थोडो वेळ वेतलो, ते म्हणसर आमकां ताची कूड कशी आसा ती हांगसर दिश्टी पडटा. मिसां ह्या दिसांनी 7 आनी 8 आयताराची, क्रिसमसाक, न्यू इयराक 7, 8, 9, 15, 10, 15 हे भाशेन आसतली. मध्यानीर आमचे मीस आसचे ना घडयेक, पूण आसत जाल्यार मागीर हांव तुमकां कळीत करतलो. पूण आतां सद्या हे भाशेन जेन्ना आमकां हांगसर काजार आसता सांजेच्या वराक, आनी तांकां आतां 5 दवरलेलें आसा, कित्याक उमांक हांवें वेळ असो दवरलेलो आसा 9 ती 5 म्हूण न्हय, तूं मातसो वेळ सुबेज जाता, पूण 5 आमी बंद करता. जेन्ना 5 काजार आसता तेन्ना हांव 4 करतलो. कित्याक म्हणून, कित्याक आमी आदीं तांकां दिताल्या ट्युरिस्टांक येवपाक, पूण हांगसर खूब आवाज जातलो आनी बरे भशेन हांगसर काजारच्या मिसान वांटो घेवंक जायनासलेलें. तीं येतालीं ते सायडीन. आतां आमी हें करूंक बा केलां, पूण तरी पूण आवाज जातलो म्हणून हांव प्रयोग करतां. हे भाशेन ट्राय करुया. मागीर तांकां कितें जातालें, कितें खावपाक मागीर भायर करचें पडटालें. हांगसर सगळो लोक आसतालो, तीं घेवन वेतालीं.
ताका लागून हांवें म्हणलें अशें करीत तर तांच्यान मागीर तांकां स्नॅक्स भायर दिवंक जाता आनी मागीर तांच्यान म्हणलें तूं सारकी हॉलान वचोंक जाता. हे भशेन हांवें ट्राय केल्लें आसा, तर आमी ट्राय करया. मिसां सकाळचीं जाता तेन्ना ट्युरिस्टांक हांव येवंक दिना, पूण पळयता फुडें तांकां तर येवंक जाय जाल्यार, कित्याक भायलो लोक म्हणून तूं ट्युरिस्ट ते सकाळीं सकाळीं फुडें येताले आनी तांकां ते सायडीन वचोंक मेळटालें. तें करूंक जाय जाल्यार आमी फुडें करतले हांव, पूण तुमकां आतां हें कळीत करता. हे भशेन आमचो कार्यक्रम आसा. सगळीं उबी रावन आतां आमी कुमांव घेवया. सर्वेस्पो तुमचें सवें आसूं तुमचें सवें आसूं आनी सोरपुतेता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. हांव चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर तुजें सवें पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. मीस जातकूच 2 वस्तू करूंक जातात. कुमसाराक वचोंक जातात आनी ते सायडीन थोडी च्या तुमचे पासत दवरलेली आसा फिलिंटिना पासत. Page 98 G2. Page 98 G2. Palka Jesu, Yo tu yo, Baba oining soruk yo, Matok amche, daruk yo, Sansar saklo, oruk yo, Dio tu pausa,